नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। ड्रग्जाच्या केशीन मुख्यमंत्र्यांक पुलिसाचेर विश्वास मात मायकल लोबो आणि विजय सरदेसायाक पुलिसांचेर दुबाव। दोगूय म्हणटात भ्रष्ट पुलिशेक लागून गोंयांत ड्रग्ज। अणजुण्याची ड्रग्ज ओव्हरडोस केस, शार्प शूटरांचे प्रकरण आणि जिल्लो पंचायत वेंचणुकेवेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचो काढलो फोग। सरकार निकामी जाल्ल्याचो आरोप। मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर सरकाराची नदर। पालक शिक्षक संघान हेडमास्टरा बरोबर मिड डे मील दिवप्यांच्या किचनांचे इन्स्पेक्शन करचे म्हूण आदेश। सड्यार दर्यावेळेर बिट्स पिलानीचो स्टुडंट बुडला तो हर्षित शर्मा यूपीचो इश्टां बरोबर दर्यान गेल्ले कडेन व्हडल्या ल्हारास हरशी व्हांवन गेलो। आनी राज्यान सगळीकडे गोकुळाष्टम दबाज्यान भुरग्यांनी व्हडा उमेदीन मनयली। गोकुळाष्टम स्कुलांनी जाल्यो धही अंडी कार्यावळी। ड्रग्जाच्यो केशी सुटाव्यो करपा विशीं मुख्यमंत्र्याक पुलिसांचेर विश्वास आसा जाल्यार ताच्याच मंत्रिमंडळांतल्या विजय सरदेसाय आनी आमदार मायकल लोबो ड्रग्जाच्या गोंयांतल्या वेव्हारा खातीर पुलिसांकच जबाबदार धरतात। मुख्यमंत्री म्हणटा नार्कोटीक पीआयची जबाबदारी जाल्यार उपसभापती आनी टीसीपी मंत्री म्हणटा ड्रग्ज वेव्हार चलता पुलीस आनी हायर ऑथॉरिटीच्या आधारान। आशीर्वाद नासतना हे शक्यच ना। Responsibility also goes on the concerned PI narcotics. Let me handle it at administrative level. पुलिसांच्या आधाराशिवाय ड्रग्साचे व्यवहार जावंच शकना म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयलो। Especially in North Goa belt, beach belt, the drug mafia's backbone has to be broken by this government. We have to strongly come down against drugs, and this cannot happen without some collusion from some higher sources. So issue is drugs are being sold by certain people, and this is happening with some patronage from some corrupt officials or corrupt police officers. See, I am a person who normally speaks in favor of Goa police, but in this case I believe that drugs cannot be sold by someone without there being a collusion with higher level authorities. And those two people have died because of drug overdose. Now this overdose is taken by them only. Nobody forced it into them. People who are against Goa, who are using the net to malign Goa, they are benefiting by this. Neighboring states are benefiting. Tourism, good tourism ships there. So this is the impact on the state. कोस्टल बेल्टांतल्या आमदारांची मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला स्पेशल कमिटी स्थापन जावंक जाय म्हूण कोंगुटेचो आमदार मायकल लोबो उलयलो। पुलिसांचेर ताणें फार मारलो। I feel a committee has to be constituted of the coastal MLAs and ministers, along CM as the chairman, Director General of Police, Anti-Narcotic Cell Chief, Crime Branch Officer Chief, and also SP North. And this committee has to ask from the police who are working on ground periodical what are your progress on how many people are being rounded up, how many arrests have been made, how many drugs, how much drugs has been seized. Only if we do this, I feel drugs will come under control. There is nothing in Goa which illegal can operate. जो तर अंडरग्राउंड वचून कोण मोडको बरयता, म्हणजे अंडरग्राउंड म्हणजे कितें, जमनीच्या पोनाक ताणें एक धाकटुलो रूम केला आनी थिंगा मोडको बरयता, जाल्यार ती पासून खबर पुलिसांक आसता की उमक्या स्वातेर जमनीच्या पोनाक एकलो टेबल घालून बसला आनी तो मोडको बरयता, ती खबर आसता। जाल्यार ड्रग्स विकता पळय ती खबर कशी आसना, हे क्वेश्चन मार्क आहा। मजगती अंजुना पुलिसांनी 5 टुरिस्टांक ड्रग्सा सयत धरले
आता हे ड्रग्स तांचे कडेन खंयच्यान आयले म्हूण चौकशी सुरू आसा म्हूण सुत्रां सांगता. पर्यटक येतनाच ड्रग्स वांगडा हाडटा म्हूण SP चंदन चौधरी उलयली. But we cannot rule out the possibility of a drug overdose. We cannot rule out that. So we are working on that angle only. और उसके बाद subsequently we have conducted raids also in the place. कल रात में we did some 3 cases since evening regarding drugs. Drugs, it cannot be ruled out that drugs are available freely to youngsters, and being a long weekend, a lot of youngsters have come over from Kerala, Karnataka, Bangalore, Hyderabad, and some of them are carrying drugs with them and they are coming to parties here and consuming it. ड्रग्सांच्यो केशी भायर काडपाक स्पेशल टीमी तयार केल्यात. राती 10 उपरांत भायर म्युझिकांचेर बंदी घालपाचोय विचार आसा. प्रिमायसी भितर म्युझिक वाजोवपाची परमिशन घेतले आसत जाल्यार आवाजाची मर्यादा आसतली अशेंय ती उलयली. स्पेशल टीम्स भी बनी हुई हैं. इनफैक्ट कल रात का जो रेड था that was led by me personally, and the district special unit was formed regarding this, and इसी के चलते हमने कुछ सब्सटैंशियल केसेस क्रैक डाउन किए हैं और आने वाले दिनों में वी विल इंश्योर कि ओपन प्लेसेस में कोई पार्टी अलाउड नहीं होगी और 10 बजे के बाद का जो डेडलाइन है, क्योंकि जहाँ पे म्यूज़िक होता है वहीं पे पॉसिबिलिटी होती है ड्रग्स की, वहीं पे पॉसिबिलिटी होती है ओवर कंजम्पशन ऑफ लिकर की. सो वी विल मेक श्योर दैट वी अडियर टू दिस टाइम लिमिट ऑफ 10 o'clock एंड नॉट अलाउ एनी म्यूज़िक हैपनिंग आउटसाइड. अगर प्रीमाइसेस के अंदर का इनको परमिशन है तो विद इन द डिज़ायर्ड डेसिबल लिमिट्स वो अंदर म्यूज़िक करें, अंदर पार्टी करें, पर drugs at any cost cannot be permissible anywhere. Keep tracking upon the drugs sale, be it a small trader, be it a big trader. We are working upon the links that we have got so far. आताच हे घडल्यामुळे याचो परिणाम, दुर्गामी परिणाम जो असता तो त्यांना या काळात दिसून येयल्लो आसा. त्यामुळे एक थोड्या दिसा खातीर हे लोक बंद करतले, पण परत हे लोक चालू जातले. पण आता हांवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेली आहा की हे आउटडोर म्युझिक जे आहा ते हेच्या फुडें हांव कशेंच चलोवंक दिवचो ना. आमी एक पॉलिसी करता गोवा सावंड एक्ट हाडपाक. त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत इंडोर म्युझिक वाजोवपाचे जे जे कितें घडटलें ते सगळे आमी करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत ड्रग्जाचो वेव्हार चालू आसा आनी हे हणजूणच्या घटनेन परत सिद्ध जाले म्हूण काँग्रेस म्हणटा. असेंब्लीन तांणी हो विशय काडिल्लो. 2012 पयलीं ड्रग्स ओपनली मेळनाशिल्ले. पर्रीकराक खंयचेच स्कॅमाचो केशीचो निकाल लावंक जमूंक ना अशें काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. शार्प शूटर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो विशयूय काँग्रेसीन काडलो. ड्रग्स केशीत सरकारान अजूनय कसलीच एक्शन घेवंक ना. आता विरोधी पक्षानूच एक्शन घेवपाची वेळ आयला म्हूण रेजिनाल्ड उलयलो. There are two youth who died at Bagator due to drug overdose. आमी assemblyन raise करिता issue. This is the failure on part of the government. The law and order machinery has failed. Law and order but issue we have raised it in the assembly. Assembly we put questions and he said there are no drugs in college. Drugs have been flowing rampantly. That overdose जायन भुरगे ग्राउंड आतां हे मेळपा लागले, बिचाचे मरो लागले. आतां इवन तुगेले डिस्कोज तीग चोक जावन तुका येता विचारपाक तुका ड्रग्स जाय काय म्हूण. इतली परिस्थिती जालो आहा. असेंब्लीन तो एक्शन घेना. वॉट ही वॉन्ट्स टू मेक आउट ऑफ गोवा, मनोहर पर्रीकर, I want to ask him. Still no action is taken. It is time when we have to come on the road and we have to take actions on these fellows. 2012 पयलीं राज्यांत खंय ओपनली ड्रग्स मेळनाशिल्ले. Before 2012, you didn't see prostitutes on the streets openly like you can see them now. You just go on any day to that coastal belt, anyway from Kandolim to Anjuna. Openly they are there. इतली फ्री फ्लोइंग ड्रग्स तुका विचारपाक कोण मेळना आसलो, तुका विचार ना आसलो डिस्कोन तुका ड्रग्स जाय काय म्हूण. Any tourism destination has got it, but not blatant as it is happening now. 10 वर्सांनी मनोहर पर्रीकर राज करता. एकलोय मनशाक ताका नेम करूंक कोणा खंयचेय स्कॅमान रायट फ्रॉम तुगेले रायट फ्रॉम मिरामार सेक्स स्कॅन्डल टू पावर स्कॅम टू मायनिंग स्कॅम टू ऑल द स्कॅम मनोहर पर्रीकरान आज पासून एकल्या दवरूं मेळना. कित्याक तोय कमिनात आहा मदीं तो. Names are not disclosed to the public, but he is saying I have already given the names. म्हणटा आपण IGP का नांव दिलां. तूं IGP का विचार
You ask the IGP and you ask the Home Minister whether he is interested in, whether after making a statement what he has done, whether he has contacted Michael to ask, whether he has asked the Home Minister, whether he contacted the IGP. Has he taken a high level meeting? तरुण तेजपालाक हाय लेवल मिटींग गेलो तेणी ताका भिदोडोवपाक. ते भाशेन आज मिटींग गेल काय विचार ताका. तरुण तेजपाला ताका भिदोडोवपाक सारक्यो मिटींगो जजीन रात 8 पासून जजमेंट दिल्लो, पूण हे केसीन 8 पासून जजमेंट जायना मनोहर पर्रीकरा कडेन. शार्प शूटरांक धरपाचे प्रकरणा वेल्यान आनी राज्यांत चलया सुरक्षीत ना म्हूण यतीश नायकान सरकाराचो फोग काडलो. तो शार्प शूटर धरल्या त्या कॉन्टेक्स्टान कालांगूट MLA मायकल लोबो ताणें वक्तव्य केलां की ताजे कडेन लिस्ट ऑफ पुलीस ऑफिसर्स आसा जे तो DGPक सबमीट करतलो म्हणून, हू आर ऑल्सो इनवॉल्वड अशें म्हणून ताणें प्रसार माध्यमांतल्यान उलयलां. ते लिस्ट तो पब्लीक कित्याक करना? 2012च्यान तुमचें सरकार आसा, हे लिस्ट उशापोलान घेवन तूं न्हिदला कित्याक? रिवील इट टू द पीपल, लेट पीपल नो हू आर द पुलीस ऑफिसर्स. वाय आर यू स्पीकिंग टू द प्रेस एंड लिव्हिंग इट देर? कळंगुटे गरज नासतना लोकांच्या माथ्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक थापल्या म्हूण कळंगुटेचा आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीस उलयलो. The present incumbent जिल्हा पंचायत member has been made to resign. आणि लोकांक सांगलेलें की शॉन मार्टिन्स he was told to resign and people of Kalangut were told की ताका सरपंच म्हणून दवरतले म्हणून, and there will be no musical chairs. 5 वर्सांक तो सरपंच आसतलो म्हणून. आयज तो जिखोन येयला पूण तो सरपंच ना. आनी अकॉर्डिंग टू रुमर्स there is going to be a change of सरपंच every year. पूण आतां हें करपाक, तमाशा करपाक कालांगूटच्या लोकांचेर ते इलेक्शन पब्लीक मनी इज गोइंग टू बी स्पेंड आनी अर्थ नासतना हें केलां इलेक्शन घालना लोकांच्या माथ्याचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक ब्रेक.